जर ताका समज जर कोणाचे घरान लोन जाय तो बाबडो ती सॅलरी स्लीप घेवन ताका लोन ती मेळना बिकॉज ही इज टेम्पररी. कशी इश्यू आसा सो तांकां फायल मूव करनाका तुमी गव्हर्मेंटाच्या हड्ड्यार बसून एक करून येत म्हणून सांगा चवथीक बरें तांकां चवथ बरी वचुनी तांची. हांव म्हाजे कडच्यान कितले प्रयत्न जाता न्ही ते सारके 100% करता. तांकांय खबर आहा हांव कसं काम करता ताणी कितें प्रयत्न न्ही तांचो होप फायनली पॉलिसी डिसिजन हांव डिसिजन घेवंक शकना. हांव मूव करूंक शकता आनी सांगूंक शकता की हें जावपाक जाय आनी बेगीन जावपाक जाय. आमी वेलफेअर स्टेट न्ही. वेलफेअर स्टेट जर आमी जर विकर सेक्शनल सोसायटीचो विचार करना. प्रमोद सावंतान भाजी मेळची ना म्हणून फाल्यां ते जर तर 220 लोक गेले स्ट्रायकाक भाजीच ना गोंयकारांक मागीर. सकाळचे 2 उठून सुद्दां बाबडे ते काम करतात. तुमकांय खबर ना रुटार कशें सकाळचो 1-2 अर्ली मॉर्निंग सामके ते रुटार आसतात कळ्ळें न्ही. आपली ड्युटी सारके करतात ते खंयच कमी पडना. पूण तुमी खंय ना खंय आतां एक तांकां सांबाळून घेवपाची गरज आसा की कॉर्पोरेशन तुमचे प्रॉफिटान आसा आनी तुमकां अवॉर्डूय मेळटा म्हणजे बरें फंक्शन करता म्हणून अवॉर्ड मेळटा न्ही. प्रयत्न करया केन्ना चवथ म्हटल्यार करत जरा बेगीन मागीर कोड ऑफ कंडक्ट येवच्या पयलीं तरी जावनी हें. चवथ म्हटल्यार करता तांकां परमनंट ना तशें हांव म्हजी फुडें करना न्ही ते सरकाराक धाडचें पडटा न्ही. सो जाता तितली बेगीन पूण सरकाराक कॉर्पोरेशन हांव करता. म्हाजें काम कितें आसता तें हांव फास्ट करता. आनी हें अंडर चेअरमॅन ना ना हें चेअरमॅन हू हॅज टू मेक देम चेअरमॅन न्ही. सरकार खंयच्यान आयलो मेमोरंडम तुमी दिले न्ही ते आमची बोर्ड ऑफ डिसिजनाक घालता हांव आनी गव्हर्मेंटाक धाडटा. सो मागीर कितलो टायम 15 दीस बोर्ड डिसिजन किंवा आमी नोट मूव करून सुद्दां चेअरमॅनाक सांगून फुडें काडपाक जाता. परत मिटींग 3 म्हयन्यान एकदां मिटींग आसा तुमची. आतां सप्टेंबरान आसा. सो ताजे पयलीं सुद्दां नोट मूव चेअरमॅन सराची जर सायन घेतली आनी मागीर ती गव्हर्मेंटाक धाडटली. तशें करूं चवथ म्हटल्यार कर ना मागीर चवथ जाता आमकां मागीर बसचें पडटा सकयल. 2013तल्यान आतां आसा न्ही ते 2013 ताजे आफ्टर दॅट खूब लोकांक घेतल्या तुमी. 2013 मागीर 13 वर्सां जालीं आतां. 13 वर्सां काय लागना. खरें न्ही कशें आसा हें कॉर्पोरेशन पयलीं स्टार्ट जाल्लें न्ही तेन्ना थोडेशे स्टाफाक अप्रुवल घेवन कॉर्पोरेशन केल्लें. सो ताणें म्हाका दिसता 22-23 कितें तरी स्टाफ घेवन ते एस्टाब्लीश केले. तेजे नंतर पळय जे स्टाफ घेतला न्ही ते आमची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंटिन्यूस प्रोसेस तांकां म्हाका दिसता 93 सुरू जाल्ली ते आनी तेन्ना ते स्टाफ घेतलो ते 22-23 परमनंट स्टाफ घेतलो. तेजे नंतर मागीर 93 ते आतां म्हणल्यार कशें केलां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी डिसिजन घेवन गरज आसा तशी स्टाफ भरला. ताका कितें जालां की गव्हर्मेंट फायल मूव केलना ती तांणी सुद्दां. सो गव्हर्मेंटान फायल मूव करून ती परमिशन घेवन गेलो. सो ही केस स्पेशल करची पडटली आनी स्पेशल म्हण मांडची पडटली कारण ग्रांट इन एड एन ताका. सो बाकी कॉर्पोरेशनाक कशें आसता डायरेक्ट सरकार ग्रांट इन एड दिता पण सॅलरी सरकार दिता. आनी ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी आमची धंदो करून स्किमींतल्यान किंवा गव्हर्मेंट स्किमींतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव फी आनी सॅलरी तांकां दिता. मातसो वेगळो प्रकार आसा. आतां 17च रेग्युलर स्टाफ आहा. 27 आशिल्लो तातूंत रिटायर्ड जावन 17 उरल्या आनी 2-2.5 वर्सान तेय वचपाचे. मागीर हें फूल डिपार्टमेंट तुमचें टेम्पररी चलपाचें. सो तांकां फिक्स करपाक किंवा 13 वर्सां तांणी आपली प्रायम लायफाची घातली न्ही. एक कॉर्पोरेशनाक वयर काडलें. कॉर्पोरेशन इज इन प्रॉफिट. यू आर अचिव्हिंग अवॉर्ड्स बिकॉज ऑफ देअर एफर्ट. हे 220 लोकांच्या एफर्टाक लागून एवॉर्ड घेतलो तुमकां दिसना की तांचे जाग्यार घालचें म्हणून. करया न्ही ते मूव करता न्ही. तुका चड स्कोप आसा बीइंग अ कॉर्पोरेशन. फास्ट जातलें न्ही. ग्रांट इन एड गरज ना. डिसिजन घेवपाचो आनी इम्प्लिमेंट सांग चेअरमॅनाक सांग ऑर्डर काड आनी कर परमनंट म्हण तांकां. गव्हर्मेंटाक धाडची पडटली. डिसिजन तरी घेवपाक जाय न्ही. एज अ बोर्ड चेअरमॅन समज गव्हर्मेंट करना जाल्यार मागीर देन वी वील स्टँड विथ यू. पूण तुमीच तर मूव करना. ना ना हांवें करना म्हणलें न्ही. तुमी 4 वर्सां जालीं आसा ना. ना ना पूण ताणी प्रत्येक वेळार आमी कशें करपाचें तांकां फॅसिलिटीज ते बाकी प्रयत्न केले आमी. पयलीं सुद्दां तांची फायल धाडली. खूब पयलीं एकदां हांव येवचे पयलीं सुद्दां फायल धाडली आनी आमी आसतना सुद्दां तांकां प्रयत्न केले. 6 पे आसा तांकां. 6th पे. रेग्युलर एम्प्लॉईजो जो पे बँड आसा आनी बेनिफिट्स आसा पळय तांकां मेळूनी. कितें जाता लोन कोणाची भुरगीं शिकता कोणाचे हावज रिपेर जाता इन केस ऑफ इमर्जन्सी लोन घेल्यार तांकां कोणूच एंटरटेन करना. ही आमची परिस्थिती आमच्या गोंयकारांची. गोंयकार भुरगे आमचे आयज हेच जर प्रत्येक जाण अशें उरले जाल्यार गोंय सांबाळटलें कोण कोण.
आणि अशें न्ही की कायद्यान तुमकां लिमिटेशन आसा. लॉ इज व्हेरी क्लियर. आतां फक्त गव्हर्मेंटान एक आपूण एक विल पावर जावन एक सगळ्या भुरग्यांचेर सरसकट बरें करपाचें. एक तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा गव्हर्मेंटाक आनी यू बीइंग ऑन दीस चेअर आमकां एक अपेक्षा आसा तुमच्या कडल्यान की तुमी आयज आमचो मेमोरेंडम इमिजिएटली धाडटले. तुमकां लिगल बॅकिंग जाय जाल्यार दीस जजमेंट ना, ना. विल स्टँड. नो मीन्स फाल्यां समज जर कोणी नोबडी कॅन क्वेश्चन यू बेसीस दीस जजमेंट जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया बेसीस दॅट घेतलें म्हणटा डिसिजन. फास्ट फास्ट बेगीन चवथी पयली. चवथ म्हणल्यार वी इमिजिएटली तुमी इनिशिएट करात. पुढे Okay. ओके Okay. थँक्यू. Ah. Yes, Mariam. मातशी तुमची एक बायट दिया न्ही. सर म्हणजे सर तुमची एक बाईट आहे. सर तुमकां डेलिगेशन मेळ्ळें ते जॉब तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्क आसा तुमकां रेगुलरायज करपाक. सर तुमकां ते मेळ्ळें तुमकां रेगुलरायज करपाक सो कितें तुमचें ताका रूल आसता न्ही. सो ताणें मेमोरेंडम दिला ते आतां आमची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ताका पयलीं घालची पडटा किंवा आमी नोट मूव करून चेअरमॅनाची पयलीं अप्रुवल घेवची पडटा आनी मागीर तें गव्हर्मेंटाक धाडचें पडटा. सो कशें आसा की पयलीं कॉर्पोरेशन पळय स्टार्ट जालें न्ही 93 कॉर्पोरेशन स्टार्ट जालें. तें कॉर्पोरेशन स्टार्ट करता आसतना तेन्ना एक थोडोसो स्टाफ 27 स्टाफ घेवन तें सुरू केल्लें. मागीर कालांतरान कशें जालें की जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी चेअरमॅन आयले आनी गरजेनुसार तांणी स्टाफ भरीत गेले. सो तेन्ना गरज आयली थोडे भरपाचें तेन्ना भरले आनी ती फायल गव्हर्मेंटाक मूव करून किंवा फुडें वचून अशी केल्ला. सो कॉर्पोरेशनाक जशी गरज आयली तशी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ भरले आनीक मागीर तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलो. सो आतां असो प्रकार हो चड कडेन कॉर्पोरेशनाक ना. थोडी कॉर्पोरेशनाक ग्रांट इन एड म्हळ्यार डायरेक्ट गव्हर्मेंट सॅलरी दिता आनी हांगा ग्रांट इन एड ना. आमी स्किमींतल्यानच तांकां आमची प्रॉफीट आनी एडमिनिस्ट्रेशन फी जी सरकार दिता आमी त्या स्किमींत तातूंतल्यान तांकां सॅलरी घालता. सो आतां हें मेमोरेंडम ताणें दिला तें स्टडी करून म्हाका पळोवन फुडें प्रोसेस करची पडटली आनीक ते ताजेर हांव कारवाय करतलो. बट इट्स पॉसिबल टू बी रेगुलर करपाक जावं शकता तेंकां सर. It is a policy decision. So representation can be sent to the government and the government has to decide. I have no powers to. सरकारान एक मदीं हें केलें की जेंकां 10 वर्सां जाल्यार जे खंयचे वर्क केलां तांकां फिक्स करतले अशें म्हणून. त्या इनिशिएटिव्हान म्हणजे अशें जावं शकता हांगा असो हें आसा. ते आतां आमी मेमोरेंडम ताणें दिलो न्ही तें सरकाराक धाडून सरकारान मागीर ताजेर पॉलिसी डिसिजन घेवची पडटलें की हें तातूंत बसता की इन्क्लूड करचें काय ना. सो तशी त्या भशेन स्टडी करून तें करचें पडटलें. तुमचे कितले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आहा? कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आतां ह्या कॉर्पोरेशनाक कोण ना. सगळे टेम्पररी जाला. टेम्पररी स्टेटस दिलो तांकां. पयलीं घेता आसतना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो एक 5 वर्सां 6 वर्सां किंवा चड न्ही 4-5 वर्सान तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलो. आतां सद्याक ह्या कॉर्पोरेशनाक कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस कोण ना. टेम्पररी स्टेटस आसा. कितले कितले चडांत चड टेम्पररी आसा आमचे. जवळ जवळ म्हाका दिसता 120 सुमार आसतले. आनी आतां श्रावण स्टार्ट जाता की तुमकां कितली रिक्वायरमेंट अशी भाजीची कितली श्रावण स्टार्ट जातकीर आमची रिक्वायरमेंट वाडटा आनी जवळ जवळ चवथ लागली न्ही ती डबल जाता.
सो श्रावणासान आनी चवथ 11 दिसांक गणपती पावयता म्हणल्यार आमी फूल फ्लॅज काम करतात. आमची 37 रूट आसा, 37 रूट्स आसा भाजयेचे आनी एक रुटाचेर 30-35 शॉप आसा. सो जेन्ना पळय चवथ स्टार्ट जातली आतां एक 2-3 दीस पयलीं तयसान तेन्ना भाजयेचो रिक्वायरमेंट डबल जाता आनी आमी 2 गाडयो आनी 2 स्टाफ एक रुटाचेर घालता आनी नॉर्थ गोवाक आमकां चड भाजी खपता कारण सावथ गोवाक 1.5 दिसाचो चड आसता, नॉर्थ गोवाक 11 दिसाचो आसता. सो नॉर्थ गोवाक आमकां डबल भाजी लागता आनी ताजी अरेंजमेंट आमी पयलीं सप्लायरांक सांगून गाडी अरेंजमेंट आनी स्टाफा अरेंजमेंट ऑलरेडी केला. मार्केटान आतां नाल्ल सद्या 70 रुपया जाला. सो ह्या निमतान तुमी नाल्ल कितें हें करतले सबसिडी बीन किंवा 70 जाला सद्या पणजे मार्केटान 60-70 जाला आयज 70 सो जाला. आमी गेल्या वर्साक कितें जालें, गेल्या वर्साक हें पळय भाट जुनासान पावस सुरू जालो. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर पाडपा मेळना. ह्या वर्साक पावस वत अशें येता आनी पाडटा अजून म्हळ्यार लोक पाडटा. अजून म्हळ्यार तरी एक्यूट शॉर्टेज अशी जाल्ला. जर गरज पडली आनी जर मार्केटाक रेट चड जालो तर आमी इंटरवीन जावन नो लॉस नो प्रॉफीट आमी करतले गरज पडल्या. आनी एक विशय आसलो की सरकार म्हणटा शेतकाऱ्यांक भाजी पिकया आनी तुम हॉर्टिकल्चराक दिया, पूण अशे खुबशा जाग्यांचेर शेतकार स्वताच बसता रस्त्यांचेर रस्त्याचेर बसतात आनी स्वता विकतात, पूण ते हॉर्टिकल्चराक भाजी दिना. पूण हॉर्टिकल्चराक अजुनूय भायली भाजी हाडची पडटा, पूण सरकार सांगता तुमी भाजी पिकया आनी हॉर्टिकल्चराक दिया आनी आमी हॉर्टिकल्चर कलेक्ट करतली म्हणून. हें कितें मिसकम्युनिकेशन जाता काय ते कित्याक बसता? तांकां प्रॉफीट कमी मेळटा बी म्हणून? ना तशें आसा. आमची भाजी म्हळ्यार एश्युअर मार्केट स्कीम आसा. एश्युअर मार्केट स्कीम म्हळ्यार कितें, लोकांनी भाजी पिकोवपाची आमी रेट फिक्स दितात. म्हळ्यार आतां भेंडी आसा पळय आमची, आमी 50 रुपयान घेतात. 50 रुपयान फिक्स रेट. अशी बेळगांव सुद्दां शेतकऱ्याची भाजी भेंडी 10 रुपयान घेतात किंवा 12 रुपयान घेतात. आमचो गव्हर्मेंट सबसिडी दिता आनी एश्युअर मार्केट तुमी कितलेंय पिकयात आमी घेतले. आनी आमची 70 प्रोक्युरमेंट सेंटर ऑल ओवर गोवा आसा आनी आमचे म्हळ्यार भरपूर भाजी येता आनी भाजी वाडल्याय बी आतां, कमी जाल ना, जवळ जवळ टिबल जाली. जेन्ना आमी 22 भाजी 3 कोटीची घेताले आमी गोंयची शेतकऱ्यांची, आज ती 8 कोटीची घेता. म्हळ्यार पळय ट्रिबल जायत आयली जवळ जवळ. आतां तुवें जो विशय सांगला तो रस्त्यार रावन लोक भाजी विकतात ती चड अशी गांवठी भाजी विकतात. बट कमर्शियल भाजी करता पळय ते सगळे आमचे आमकां येतात. आतां ती गांवठी भाजी जाल्ल्यान तांकां डबल टिबल रेट मेळटा आनी ते थोडेशे जाग्यार करतात आनी गांवठी जाल्ल्यान लोक ताका एट्रॅक्ट जातात आनी ते विकतात. ते भाजी आमकां दिनात कारण तांकां रेट चड मेळटा आनी गांवठी लोक प्रिफर करतात म्हणून ते तशें जाता. आनी ताणें आमकां दिल्यार आमकां घेवपाची तयारी आसा. सर रिक्वायरमेंट कितली आहे पर डे भाजी? पर डे आमी 110 ते 120 टन भाजी हाडटात. आणि श्रावणाक कितले अशे? श्रावणाक सादारण 200 तेकतली, सादारण 60-70-80 टन एक्स्ट्रा जाय पडटली आमकां. आतां हातूंत कितें जाता की आमची चिटकी, भेंडी, कोकणदुदी, तेंडली, मिरची अशी 8 प्रकारची भाजयो गोंयांत भरपूर जातात. आतां फक्त पावसाक मातशी कमी जाता कारण आतां भात शेती लायता लोक. भात कापलें की नोव्हेंबर ऑक्टोबर सावन भाजी प्रचंड प्रमाणात जाता आनी आमी 40% आमची स्वताची भाजी उरता, 60% आमी भायल्यान हाडटा. ओन्ली गोश्ट कितें, कांदो, बटाट, टमाट हो कमर्शियली जायना हांगा, तो भायल्यान हाडचोच पडटा आमकां. ताका ऑप्शन ना कारण आमची क्लायमेट ताका सूट ना ती. थँक्यू.